ओके मी पयलीं स्वामी आमच्या दोतोरांक हांव हेजे म्हणटा आनी हांव उपकारी टायम काडून हिंगा सर येयला आनी आमचो डॉक्टर शेखर आहा तेजी मिसीस आमचो टेलर डॉक्टर हेरो आहा स्पेशल गोंयसान डॉक्टर जूड आहा आनी हे दोतोरांक लागून आमचें जाता व्हडलें तें चड गरजेचें कित्याक खुबशे लोकांक गांवांनी कितें आसता ते चडशे दोतोरांक बसून येवना कितें दिसा कितें जिवाक आपूण बरो आहा कसो तेन्ना कशें चुकीक पावता न्हू आनी तें टेस्ट केलें न्हू तेन्ना कितें मेवता कितें मेवलें जाल्यार ते बेगीनूच स्टेजीचेर आमचें क्लियर जाता आमच्या गोवोरमेंट सांगलेलें जाता सो बेगीनूच स्टेजीचेर आमचें तें क्लियर करपाक बरें कितें आहा न्हू अशें असो उगडास आहा आनी मामीच्या टायमार न्हू मामी आमकां खूब फाटीं काडटाली मातशें पळय जाल्यार मामी फाटीं काडटाली चललें चललें एकदां दोतोर आख्खो दीस फाटीं काडटाली सोडिना ती कशीच दोतोराचे फुड्यान गेल्या वगत सोडिना ती तो उगडास आमकां आयज येता आमचो आनी तेच भाशेन हांव सैमता अशी आमची घरान बायलां आसता तेन्ना दादले कितें करता दादले हॉस्पिटल वचपाक फाटीं सकता तेंकां बायलांनी पुश दिवचो तिका सांगूंक जाय बाबा चला वसा तुमी चॅक करात अशें केल्यार एवेरनेस जाता आनी खुबशे लायफ सेव जाता तशेंच हांव आमचे दोतोर केदार आहा तेणें आमचे हेचे आमी हेल्थ सेंटर बांदपाक केला तेकाय तेजी खूब तेजी एडवायस आमी घेतलेली आमचे तेच्या गायडन्साचेर आमी करता तसो आमकां शेखर मामीच्या टायमा येयलो मामी तेजे खूब उलोवपी मामी पेशंटाक घेवन तेज्या कडेन पर्सनल वचपी आनी तोय मामीचें काम करपी मामी घरांनी तेजी सदांच बरें उलोवपी आनी अशें कितें सगळ्यांक इफेक्ट जालेलें आहा आनी लोकांक हांव सांगता जाता तितले फेसिलिट्यो घेवच्यो आनी फुडें पासून कितें हॉस्पिटलान कितें काम आहा जाल्यार आमी आहा हेल्प करपाक कितें फाल्यां कितें मेवलें जाल्यार कितें आहा जाल्यार आमी पर्सनल इंट्रस्ट घेवन आमी हेल्प करता in the village area of Indiranagar. This is one of the high density population village where you are looking and catering to around 14 to 15,000 patients in and around Indiranagar and Chimbel. So first of all, thank you sir for organizing such a things. Secondly, I would say people have to take benefits of this type camps. People have to be aware of their health. People have to aware of what facilities are available. This camp basically, as we know, is more for screening tool. We have got orthopedic doctors, we have got ophthalmic doctors, we have got huge staff which has come from DHS and Manipal, which will be doing PEP smear to rule out cervical cancer, and we have also got eye breast machines which is going to do screening for breast cancers. We have got bone density machines, we have got lab investigations, full blood investigations can be done. Or when all these facilities are available at the doorsteps of the patients should take this benefit. I would urge the people of Indiranagar and Chimbel to come today and to take maximum benefits of today. As we all know, our Honorable Health Minister is also taking a lot of initiatives with regards to mega medical camp. On an average, we screen around 600 to 1,500 patients on an average during the camp, which is a huge number. And as there are different schemes, as people here are aware of what schemes are available. DDSSY schemes are also people should take benefit. PMJY cards people should take benefit. ABDM card people should take benefit. If you take benefit, people can be treated also in GMC and also in private hospitals. Also they can take benefits once they are, as Dr. Shekhar Sarkar has rightly mentioned, early diagnosis and prompt treatment is the need of the hour. And apart from that, our Honorable MLA Sir Rudolph is also starting a new health center, which will be very close to the Message Church now. That will be a very good beneficiaries for the patient in and around Chimbel, around Message, around Santa Cruz. Otherwise, what used to happen prior, if people used to go to GMC straight away or any other place. Now, there will be a facility available in between to take care of primary health centers, and sir is also working towards starting a dialysis center in that. So a lot of patients also would be benefited in case they once it gets started. Probably it will get started very soon. And other things, I'm requesting all the people of Indiranagar to take care of themselves. There are a lot of instances of smoking, alcohol, and other drugs also, which could be an issue in the younger generation. So I'm urging them to stay away from these vices so that they can take benefit out of this and to take care of themselves. Thank you. We are always for this camp. We must have done a huge number of camps. And it is like the CSR activities at Amche, but we have whatever we are for the look, we are for the people. So General Rudolph Baba camp so we were all ready. The camp is very important not only to diagnose but causing awareness. एक लोकांच्या भितर अवेअरनेस की हेल्थ इज इम्पॉर्टंट. आता हेल्थ मिनिस्टरांनी इतके कॅम्प केले तातूंत कितकेशेच आमकां डायबिटीज मेळ्ळे, कितकेशेच हायपरटेन्शन नवे तांकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की तांकां साखर आसा. दोळ्यांची प्रॉब्लेम आहा, कितकीशीं वखलां म्हाका दिसता प्रत्येक कॅम्पाक 200 वखलां गव्हर्मेंटान स्पॉन्सर केल्लीं आसा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट लोकांक खबर नासता आपल्याक दुयेंस आसता. इफ यू कम अर्ली, आमच्या हातूंत एक डिक्टम आहा, अर्ली डायग्नोसीस सेव्स लायफ.
तूं बेगीन दोतोरा कडेन आयलो जाल्यार तूं बरो जावंक चान्सीस चड आसता. आतां आमी तुमचे कडेन येतात म्हणजे तुमी सुद्दां येवपाचे ना, तुमी फक्त कॅम्पाक येवपाचे, आमी तुमचे कडेन येतात. सो यू मस्ट कम डायग्नोज करपाची. आनी आय हॅव एज आय हॅव सेड दॅट टू कीप युअर सेल्फ फिट यू हॅव टू हॅव 3 मॅजीक बुलेट्स. स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग अँड अल्कोहॉल, हॅव लॉट्स ऑफ व्हेजिटेबल्स अँड डू गुड एक्सरसाइज. हे 3 जर तुम्ही केले जाल्यार यू कॅन नॉट ओन्ली कॅन्सर पण सगळी दुयेंसां पासून पयस रावता. आणि DDSY कार्ड जे आसा ते सगळ्यांनी करून घेवचे, ताजो खूपच फायदो आहा. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कार्ड. आणि बेगीन जर तूं आयलो जाल्यार 2-3 तुका फायदे आसा. एक म्हणजे DDSY कार्डाचे सगळे फ्री आसा. लेट आयलो जाल्यार ते फ्री ना सगळे, बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड अंडर कार्ड. पण बेगीन आयलो की ऑपरेशन, रेडिएशन, किमोथेरपी एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द कार्ड. सेकंड थिंग, यू कॅन सेव द ऑर्गन. पयली ब्रेस्ट सगळी काडची पडटाली, तूं बेगीन आयलो जाल्यार वी कॅन सेव द ब्रेस्ट. अँड लास्ट इज यू कॅन हॅव अ ह्यूज लायफ. लायफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जाता इन स्टेज 1 and 2. टू स्टेज 1 and it is 95 to 99% to total बरो जाता कॅन्सर. Stage 2 it comes to around 80%. Stage 3 it is 50% and less. Stage 4 God only has to save you. So if you come in time, you can have a normal healthy life. So I think I must really credit to rural बाब. मामी आमकां खबर आशिल्ली, कित्याक मामीन म्हजो जिजू खाताली सारकी. म्हणजे हें कर दोतोर हेका पळय ताका पळय, आपूण स्वता येताली. सो आमकां कांय करूंक मेळना, आमकां तिच्या फाटसून धांवपाचें सगळें. पण शी वॉज व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट द पेशंट. आणि आय थिंक तागे DNA RNA रुरल बाबान सामकें आयिल्लें आहा. ताका भितरसून दिसता की लोक आमचे बरे जावचे. ते थोडे आपले वयल्या वयर करतात, पण आय कॅन एश्युअर यू रुडो ताका भितरसून दिसता की लोकांचे बरे जावचे. आनी त्या खातीर तो खूब कश्ट करता. माय कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू रुरल बाबा. Very important when you are a part of this area. ॲक्च्युली इन शॉर्ट म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर हे मंत्र आमचे आसा हे कॅम्पाक आनी खंयचेय कॅम्पाक. सो जशे सगळे डॉक्टरांनी सगळे MLA सांगले, आयज कितें जालां, कॉमन इलनेसीस आसा, प्रेशर आसा, डायबिटीज आसा, एनिमिया आसा, कॅन्सर व्हडले दुयेंस जावन आसा. सो हे सगळे जे दुयेंस आहा, इवन दोळ्याचे इश्यूज आसता. सो ऑल दीज इफ you are not checking, you cannot come to know. So campan थोडे स्क्रीनिंग जाता सगळे दुयेंसाचे. We come to know, you know, whether the person is having above normal pressure, diabetes, and तेजे मागीर उपचार चालू जाता from a primary health care system. Health center Chimbel is covering from Talegaon up to Chimbel. Chimbel village is around 32,000 population. आमचे इंदिरानगर 18,000 आसा. टोटल चिंबेल इज 32,000. आणि आमचे ऑलमोस्ट फ्रॉम तालेगांव टू चिंबेल वी हॅव अ वास्ट एरिया. सो आमचे सब सेंटर आसा चिंबेल. इट इज in Chimbel village. Indiranagar, we have OPD on Saturday, and Mercedes also we have. So through this OPDs, konak kide detect zale, they can regularly show the doctor and take care of the health. So if we are not giving the time for the health, taking care of health, you know, we can lead into complications. So हे कॅम्पचे माध्यमातून आमचे प्रायमरी लेवल केअर आम्ही घेवपाक जाय, and we must take the benefit of the system what is there, and we are trying to increase, as Dr. Kedar has said, and with the support of all like-minded positive this, and we try to give the services to the people so that they can get it at their doorstep. आयज हेल्थ कॅम्प घेतलो जाता अंडर लिडरशीप ऑफ MLA. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी ट्रायबल आमच्या मठानूच कॅम्प घेतलो 2 दीस पयलीं. पण ह्यो कॅम्प खऱ्यांनीच लोकां मदीं पावपाक जाय, जे कितें हेल्था बाबतींत तें कळपाक जाय, कित्याक लोक आयज भियेता भायर सरपाक लागून. आनी ह्या अंडर लिडरशीप ऑफ MLA ज्या हांव MLAकूय थँक्यू म्हणटा, कित्याक की आयज हो बरो कॅम्प ऑर्गनायज केला तेणी. आनी बरे डॉक्टर आतां सरकारी डॉक्टर जावं केदार डॉक्टर जावं जायते डॉक्टर आसा, अशी मणिपालाची टीम येयल्ली आसा हांगा. म्हणून ह्या निमतान पळयता क्रावडूय भरपूर आसा, आनी डॉक्टर सगळे जायते डॉक्टर आयिल्ले आसा.